भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेची गोंयच्यान राज्यसभेचेर निवड जाल्ल्यान जमा आसा। तानावडेन दनपरां अर्ज भरतकीच विरोधी पक्ष फाटीं सरले। तानावडे आड उमेदवार उबो करचो की हे विशीं तांचे मदीं अजूनय एकमत जाल्लें ना। 8 आमदार फुटिल्ल्यान काँग्रेसीक राज्यसभा वेंचणूक लडोवप धर्म संकट जावन रावला। विरोधकांची संख्या फक्त 7 आशिल्ल्यान राज्यसभा वेंचणुकेंतल्यान भायर सरपूच सामकें असो निर्णय विरोधकांनी घेतलो। आज हांवें राज्यसभेचो गोंयच्यान उमेदवारी भरलेली आसा आनी ताका लागून हांव म्हजें नांव दिल्ली डिक्लेअर केलें। त्यामुळे आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आणि आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचो हांव अत्यंत आभारी आसा, कारण तांच्यांनी म्हाका एक राज्यसभेर वचपाची एक संदी दिल्ली आसा आणि आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा। आमचे सगळे आमदार भारतीय जनता पार्टीचे तशेंच अपक्ष आमदार जे सपोर्टिंग आमदार हे सगळ्यांच्या उपस्थितीत आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। आमी सगळ्याच जाणां कडेन, कारण राज्यसभा ही एकच उमेदवार आसता आनी त्यामुळे गोंयांक रिप्रेझेंट करता, त्यामुळे आमी सगळ्याच जाणां कडेन उलयतले। हांवूय उलयतलो आनी आमचे मुख्यमंत्री जे आमचे कडेन आमच्या सपोर्टाक ना ते सगळ्या आमदारां कडेन आमी उलयतले। राज्यसभा सिटा खातीर एका सिटा खातीर गोंयच्यान आज नॉमिनेशन फायल करपाक भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडे हाजें नॉमिनेशन आमी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन फायल केलां। आमच्या बरोबर आमचे सपोर्टिंग पार्टी MGP पार्टीचे सुनील ढवळीकर तांचे लिडर आमच्या बरोबर आशिल्ले। इंडिपेंडंट MLA आमचे डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, अलेक्स रेजिनाल्डो आणि अँटोन बाज हे तिगूय जाण आमच्या बरोबर आशिल्ले। ऑल टुगेदर 40च्या स्ट्रेंथीन 33 म्हणजे BJP प्लस MGP प्लस इंडिपेंडंट हे 33ची स्ट्रेंथ आमच्या बरोबर आसा आणि आज आमी सगळ्यांनी वांगडा येवन डॉ. सदानंद शेट तानावडे हांचें नॉमिनेशन फायल केलां। आमकां खात्री आसा की भोवमतान आमी जिखतले। आमी त्या खातीर हांव इन एडवान्स सदानंद शेट तानावडे हेजें गोंय सरकारच्या वतीन अभिनंदन करता आणि सगळ्या जाणांक आव्हान करता की मोठ्या भोवमतान एकमतान सदानंद शेट तानावडे हांकां गोंयच्यान राज्यसभेचेर निवडून दिवं। ऑपोजिशन आसलें तुमच्या हितून सपोर्ट करता म्हणून कॉन्फिडन्स आहा? आमी ऑपोजिशनाक सांगता की तेंच्यांनी सपोर्ट करचो आनी ऑपोजिशनाक आव्हान करता। एक तर्फी जाताना म्हणटा निवडणूक तुमी आमी कांयच म्हणना, आमी ताका आव्हान करता, आमी ताका रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी बी तेंको जो आसा तो आमी जो उमेदवार उबो केला ताका तेंच्यांनी सपोर्ट करचो।